वाळपय शिवाजी महाराज चौकांत शिवप्रेमींनी बसयल्लो छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो काडटात आनी ताजे खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त दवरला अशे गैरसमजुकेन बिरेस्तारा उसरा सुमार 2000 शिवप्रेमी शिवाजी महाराज चौकांत जमिल्ले। शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडपाचो प्रयत्न केल्यार गोवा तशेंच महाराष्ट्राचे शिवप्रेमी एकठांय येवन ताचो प्रतिकार करतले अशें शिवप्रेमींनी सांगलां। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। सकाळी हांगासर शिवाजी स्टॅच्यू हार घालपाक मारण मारपाक दिवना मरण तो कितें म्हणलेलो PS आसलो तो तुमच्या खातीर आमकां त्रास जाता म्हणलो डायरेक्ट म्हणूंक लागलो तुमच्या खातीर हांगा ड्युटी सारकी केल्ली जाल्यार इतलो त्रास जावचोच ना। बरें हांव ते PS कितें आहा तें आतां धरून काडली जाल्यार मागीर हांव काडूंक शकना शाळेंत तुम्ही न्हू सर म्युन्सिपालिटी समज काढली जाल्यार आम्ही ताका लेटर दिवून आतां कलेक्टराचेर लागून सायनी घेता न्ही बेगीन आतां प्रोसिजर करूया जेणे करून पुलिसांक आमकां सपोर्ट करचो पडटलो। फक्त आमी कितें म्हणटा खबर आहा की आमचे दैवत जे आमचे म्हाका ज्या जाग्यार लिंग दिसले थंयसर म्हाजें तें दैवत थंयसर मागीर तें मंदीर उबें जालें तें तुमी कोणी बंद केलां अजून ना। तशेंच म्हाजें दैवत म्हाका हांगा दिसलें म्हाका तें दैवत थंयसरलें सांबाळलें जाय आनी जर म्हाजें दैवत जर मात सुद्दां जर हेवटेंतले तेवटेन जालें जाल्यार हांव स्वता कितें करतलो पळया म्हणजे तें मागीर तुमी म्हाका सांबाळा। सगळ्यांक रायटा आपली भावना व्यक्त करपाची कळ्ळें न्ही पूण जेन्ना केन्ना तुमी कायदो हातांत घेतले तेन्ना आमकां एक्ट जावचें पडटलें। तर तुमी कायदो हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता की कायदो हातांत घेवनात।